सरान सांगलेले की आमकां हांगा खांबो घालून दिता म्हणून हांवें ताका जस्ट डिमांड केलो सर जाता जाल्यार मातसो कृष्ण पुजना पयलो घालून दी म्हणून आनी तेणें सांगलेल्या प्रमाणे आमकां उतर दिल्ल्या प्रमाणे तेणें खांबो घालून दिल्लो आसा। आमी तेजे मना पासून आभार मानता आनी आज आमकां कृष्ण पुजना हांगा ते आमकां पळोवंक मेळटा की लायट दिल्ली आसा। हांव सराक कळान तर देव बरें करूं। जशें गोकुळदास सरान आमचे सांगले की सरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केली पोलाक लागून जो पोल आयज ऑलरेडी रेडी आसा आनी लीड जाल्लो आसा। सो तेज्या खातीर हांव सराक थँक्यू म्हणटा आनी आमची सगळी कामां सर बरे बेगीन फुडें व्हरता। तेज्या फुडें आमचे फुडलीं कामां आहा ती सरान बरे भशेन करून घेवची थँक्यू। आयज एक ऑस्पिशियस डे कित्याक कृष्ण पुजन विसर्जन जातलें आनी म्हाका सांगलो तेन्ना गोकुळदासान मागलो तेन्ना म्हाजे एक 4 आर्म पोल घालून रिक्वेस्ट केल्लो आनी आमकां 4 आर्म पोल आयलो। फकत पोल न्ही मागीर कनेक्शन दिवपा जाय आनी एनर्जायज करपा आशिल्लें। हांव देखून थँक्यू म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कित्याक ते आयले बेगीन आनी सगळें चॅक करून घायले। हांव GTDC पासून थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें आमकां पोल बेगीन दिला। आतां हिंगा गणेश विसर्जन सायट एक्चुअली आशिल्ली आनी लोक बसता ते बेंचीस पासून दिले आमी लोकांक बसपाक आनी सायन्सा पासून केन्ना वयता तेन्ना ह्या सायडीन हांव पळयता कितले लोक बसतात आनी वारें खातात उजवयतात गजाली करतात आनी तो आतां लेट पासून आमचे भुरगे बसतात फावटी काडकां बसताले। ही लायट आहा तेन्ना सगळ्याक बरें पडटा आनी इट ब्युटिफायज द प्लेस। सो हांव तुमकांय थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका सांगला तुमी म्हाका फुडें काडून म्हाका चान्स दिलो तुमकां सर्व करपाक देखून हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे लोकांक म्हजे फाटीर आहात ते आनी म्हजे बरोबर आहात ते तांकांय देव बरें करूं। This is not a solar light. This is a normal electric connection. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।